भयणीनो आनी भावनो, आमी तर आमची वस्तुगी पवित्र जावंक सोदीत जाल्यार हें आपलेपणाचें पवित्रपण. पूण आमकां देवान आपल्या पुता सोबें एकठांयलेलें आसा. आमचें पवित्रपण न्हय, ताचें पवित्रपण आमी स्विकारलेलें आसा आनी आमी ताचे कुडींत आसा म्हणटच ताका एकवटोन आमचें सगळें उलोवप, चिंतप आनी करप जावंक जाय. आनी हें आमकां पयलें वाचप सांगता, तो पवित्र म्हणटच आमी ताचे सारकी पवित्र जावंक जाय. ताच्या पवित्रपणांत आमी भाग घेता आनी आमची मनां पयलीं तिचो सांगलेलें आसा ती रिकामी करूंक जाय आपल्यापणांतली. म्हणटच आपल्यापणांतली गेली तर देव आमचें सगळें आसा न्हय, ताची चिंतना भावना वयर येतली. आनी दुसऱ्या वाचपान आमकां सांगलां, जी कोण जेजूचो पाठ लाव करतात तांकां दुमाळो मेळटलोच, पूण ताचे बरोबर आनिकूय खूब वस्तू. आनी तितलेंच न्हय, आमच्या मनांत हें सदांच दवरूंक जाय. आमी सदांच खालती जावंक जाय सायबीण माय भाशेन, तेन्नाच कितें तो आमकां उबारतलो. नाल्यार आमी पयलीं तर जाय तें आपलेपणाचें, तें आमी तें खाला येतलें. पूण आमी तर खालतीपणी सगळें करीत तर आमकां तो उबारतलो आनी तो आपल्या वेळा काळार करतलो. हें सगळ्या सांता भक्तांच्या जिवितान घडलें. सांत फ्रांसीस शावेर आपणाची वस्तुगी सगळें बरें करतालो आनी दुसऱ्यांक बरे भाशेन त्रातार करतालो. तें मागच्या आदीं तें जाणो जावन तांकां मदत करतालो. पूण मागीर ताका भाग्यवंती नासान सांगलें, तशे भाशेन न्हय, जेजूच्या एकवटान रावन तें सगळें करूंक जाय, तेन्नाच की तें फळदायीक जाता. आनी हाका लागून ते घडीक तुका समजोचें ना कितें कितें म्हणटलें कितें करतलें तेन्ना तुवें परवा करूंक फावना. पूण जेजूच्या एकवटान तें सगळें दवरूंक जाय आनी वया दुमाळ्ळे पयस जातले, खालतीपणी तो तुका उबारतलो. हे भाशेन ताका उबारलेलो आसा आनी आमी ताची कितलींचशी उपासना करता, ताचे कडेन विनंती करता, तो आमचे पासत मागता आनी तो आमचे सगळी विनंती शांती पावयता. तर आमचे हात अशें उंटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान जेजू आमचे कुडींत मनांत आत्म्यान येता ताका एकवटून आमी रावया. आनी रावतना ताचे रेलिकेची दाखोवण ह्या वर्सा आसा. त्याच प्रमाणे फुडल्या वर्साक आमी उत्सवी कोरस संभ्रमतेल्या त्या पासून आमी मागया. सर्वेस्परा देवा, आमच्या मोगाळ बापा, काळा काळी तूं मनशांक आपयताय, आकारताय आनी पाठयताय. भाग्यवन फ्रांसीस शावेराच्या आपोवणे आनी मिसांवा पासून आमी तुका दिन वाचता. तुज्या पुताच्या खुर्साचेर नदर थिरावन ताचें मन बदलप जालें. संवसारी मान सोडून मिशनरी उर्बेन शुभोरतवन तो दिरादीक परगटणार जालो. ताच्या रेलिकांचे दोबाचीक दाखोवणेक तशेंच 2025 उत्सवीक वर्साक आमी तयार जातना पवित्र खुर्साच्या बोळान आमचो एकचार एकताय तुज्या उतराच्या उजवाडान आनी परिशुद्धीक मनान तुवें दिल्लें मिसांव सहभागलीपणान फुडें व्हरूंक आमची पावलां उजवाडाय. अशें पवित्र आत्मेचे स्फूर्तेन संवसाराक बरवास दितली शुभवर्तमानाची उर्बेवंत परगटणार आमकां कोर. आमेन.